कामधेनू येवजणेत सरकारान केल्ली सुधारणा आनी दूध दर वाडीक लागून दुधाचें उत्पादन वाडटलें असो विश्वास दिवचलच्या उत्पादकांनी उक्तावन सरकाराक धन्यवाद दिला। गोवा डेअरीचो कारभार जाग्यार घालतले जाल्यार कांय काळापुरतो तिचो कारभार राष्ट्रीय दूध विकास मंडळा कडेन सोंपोवचो अशेंय दूध संस्थाच्या प्रतिनिधींनी मागलां। हांव आमचे माननीय मुख्यमंत्री आनी आमचे गोयचे सरकार यांचे आभार व्यक्त करता। कित्याक लागून जाल्यार तेंच्यांनी आयज आमची कामधेनू स्कीम सुदारीत करून तातूंत ज्यो गायी आमकां दिताले तितून जी रेट आसताली ती 70 वयल्यान 90 केल्ली आसा आनी 10 गायी घेताले त्यो 20 केल्या। मागीर तातूंतूय सबसिडी इन्क्रीज केल्या। 90 पयल्या 10 गायीक 90% आनी दुसऱ्या 10 गायीक 75%। तातूंत तेंच्यांनी ही स्कीम न्यू फार्मरांक केल्यास तशीच आमचे पारंपारीक फार्मर आसा तांकांय ती एलिजिबल केल्ली आसा। तातूंत तेंच्यांनी आमकां आयज जे आमचे इन्सेंटिव्ह म्हणजे दुधाचेर आमकां दर फरक दिताले तोय आयज पयलीं आदी कशें येताले 6 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी 8 म्हयन्यांनी असो येतालो तो आयज तेंच्यांनी मंथली आमच्या एकाउंटार घालता। तेका लागून आमी आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यांचे प्लस आमचे गोवा डेअरी प्लस आमचे एनिमल हजबंड्री यांचे सगळ्यांचे आमी आभार मानता। कित्याक हो एक फार्मरांक बरो फायदो जाता। तेज्या भायर आयज सांगपाचें म्हटल्यार आमची गोवा डेअरी ती सामकी लॉसान गेल्ली आसा। तेका लागून जे माननीय मुख्यमंत्र्यान स्टेप घेवन आयज जी डेअरी वाडोवंक शकना दर वाड दुधाची आमची खरेदी रेट ती आयज मुख्यमंत्र्यान आपल्या निधींतल्यान 6 रुपया गायच्या दुधाचेर आनी 10 रुपया म्हशीच्या दुधाचेर आमकां वाड करून दिल्ली आसा। तेका लागून आमी खरेंच आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांचे आभारी आसा। प्लस तेंच्यांनी आयज डेअरी खातीर खुबश्यो म्हणजे बऱ्यो अश्यो वाटेक लायिल्ल्यो आसा। तेज्या भायर आयज आमची डेअरी पयली जाल्यार लॉसान वयता ते पळोवन आयज आमच्या फार्मरांनी सुद्दां सजेस्ट केल्लें की डेअरी काडून NDDBक दिवपाची म्हणून। तेणें करून डेअरीची एक कमीत कमी 5 वर्सां समजा NDDB कडेन दिली जाल्यार डेअरीची कितें तरी सुदारणा जातली। तेका लागून मुख्यमंत्र्या कडेन आमची विनंती आसा की तेंच्यांनी समजा तेज्या खातीर NDDB कडेन दिवच्या खातीर समजा कितें कायद्याच्यो बाजू दुरुस्ती करपाक जाय जाल्यार त्यो अधिवेशनान बीन घालून ते फुडले स्टेप करचे अशें आमकां दिसता। माननीय मुख्यमंत्र्यांचे धन्यवाद करपाक सगळ्या शेतकऱ्यांच्या मार्फत तेंचे धन्यवाद करपाक जेणे करून आमकां आयज तेंच्यांनी दूध खरेदीचेर 6 रुपया गायीच्या आनी 10 रुपया म्हशीच्या हेज्या प्रमाणे दरवाड दिल्लेली आसा। आनी तेका लागून हो धंदो जो लॉसान गेल्लो आनी शेतकरी सगळे फाटल्या 2-3 वर्सां त्रासान आसले तांकां आयज खंय तरी फायदो जातलो आनी धंद्यान इंट्रस्ट वाडोवन धंदो वाडोवपाचो प्रयत्न जातलो आनी हेका लागून नवीन सुद्दां शेतकरी फार्मर तयार जातले येवपाक इंट्रस्ट दाखयतले। जे आमकां सपोर्ट प्रायस मेळटालो पळय तो आतां दर म्हयन्याच्या म्हयने आमकां मेळटा। तेतून करून फार्मरांची खुबशी गरज जाता। चडशे फार्मर तेजेर डिपेंडेंट आसात म्हणून हांव एनिमल हजबंड्री आनी गोवा डेअरीचे आभार मानता।